उत्तर गोंयचो कोयर साळगांवच्या कोयरावेलो प्रकल्पांत हाडचो न्ही, फक्त साळगांव आनी कळंगूटचो कोयर वडोवचो म्हूण साळगांव कोमुनदाद आनी पंचायत मागता. दुसरे वटेन प्रकल्प येता तो वाठार पर्यावरणीय संवेदनशील, थंय उत्तर गोंयचो कोयर वडोवंक मेळचो ना म्हूण काँग्रेसीनय विशय काडला. हो प्रकल्प पुराय उत्तर गोंयच्या कोयराचो विलो लायतलो म्हूण आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकार प्रकल्पाची बुन्याद घालतना उलयिल्लो. Whatever the garbage which is coming from two villages, two constituencies of Saligaon and Kalangut, which was assured to us by former CM Sundaram Parrikar that this plant will be exclusively and only for two constituencies of Saligaon and Kalangut. We are not opposing the plant at this stage, but we are opposing a statement made by Honorable CM saying that it is for the North Goa. It is not for North Goa. It has to be restricted only to two constituencies of Saligaon and Kalangut. We want the plant. We want the plant. We want Goa to be garbage free. But we also have a suggestion that every village has a small plant. Why can't we take care of our own garbage in a smaller ways? Why do we have to bring our garbage into somebody else's village? It should not, Saligaon should not be made into a dumping yard. I had warned at that time that this plant will cater to garbage of the whole of Goa. Luckily now the Chief Minister is saying only North Goa. But it is going to be a disaster because the site is eco-sensitive. There is a spring over there. And normally German technology will work in German type of climate. You need place for sorting, which is not at this type of site. There is going to be leachate which will go into the well. The local MLA has fooled the people. At the time he said that it is only for coastal belt, Kalangut, Kandulim, maybe Parra. Now they are saying the full of Goa. आरोंद जेटी कोणाकच नाका, गोंयच्या आनी महाराष्ट्रांतल्याकय नाका. मुख्यमंत्री पार्सेकारान गोंयच्या लोकांची बाजू आयकूनच घेवना म्हूण पेडणे स्वाभिमानी संघटनेन आरोप केला. जेटीचेर मुख्यमंत्र्यान ओपन डिबेटीक येवचो म्हूण संघटनेचें आव्हान. आरोंदा बार्जीचे येरादारीन नुस्तेमारी काबार जातली म्हूण नुस्तेकार भिल्यात. थंयच्यो रेंवेच्यो राशी काडल्यो जाल्यार एनजीटी कडेन वचपाची शिटकावणी केरे तेरेखोल पालये ग्राम बचाव समितीन दिल्या. जेटी जातलीच म्हूण पार्सेकार थंय उलयिल्लो. महाराष्ट्रातलेच थंयचे लोकल लोक आळंदाचे गेली 4 वर्सां ह्या जेटीच्या विरोधात आंदोलन करत आसा. तुम्ही त्यांची बाजू ऐकून घेतली असतली, आमची आंदोलन करण्याची भाषा किती ऐकून घेतली ना. हे आंदोलन हे लोकांचे आंदोलन. लोक जे विचारतात ह्या प्रश्नाक तुवें केन्ना जाप दिली ना. जो तुवें पहिली रेडी आरोंदा ही बंद करची जेटी म्हणून लोकांकडे मागलेले आणि आज जेटी म्हणजे उदरगतीची मार्ग मोकळे जातात. अजून पर्यंत गंव तांदूळ साखर सगळे गोंयांत सगळ्या बसून येता. तांच्याकडे बसपाक आम्ही तयार आसा. हे अक्रॉस द टेबल बसून हो विषय जर सुट्टा आम्ही अवश्य ह्या विषय सॉल्व करपाक आम्ही तयारीत आहा. सीएमांक बिलकुल हे नदीचो अनुभव ना, नॉलेज ना, बिलकुल नॉलेज ना आणि त्याका कितेंच ना, खबर ना. आणि तुम्ही तर आता तो सँड बार हालोवंक वशात जाल्यार व्हडली तुम्ही चूक तुमच्या जिवितान करतल्यात आणि केरी आणि तेरेखोलाचो सत्यानाश करून उडयतल्यात. हे हांव तुमकां आदींच फुडेंच सांगता. तेका लागून हो सँड बार तुमी हालोवंक वशात जाल्यार स्वता हांव एनजीटी कडेन वतलो आणि हो सँड बार हालोवपाचो बंद करतलो. दुसरे वटेन मुख्यमंत्र्यान जेटीचेर विधान करून 4-5 दीस जाता थंय आसा. आरोंदा जेटी कडेन बार्जींची येरादारी सुरू जाल्या. सध्या तेरेखोलचे नदींतल्यान 2 बार्जी भितर सरल्यात. याची आमकां कांयच कल्पना ना. आता तू जवळ जवळ पावणे 6 जाल्ली आहात, पंचायतय बंद जाल्ली आहा, पण तरी सुद्धा सरपंच या नात्यान म्हाज्यान जावन बघू येता बार्जी भितून सरले, पण आम्ही पंचायत बार्जी भितून सरले. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. पालिका वेंचणुकेक 4 दीस उरल्यात. दर एकलो उमेदवार आपापले परीन नेटान प्रचाराक पेटला. म्हापशें पालिकेक उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसाचे प्रतिश्ठेचो प्रस्न जाला. भाजपाचें पॅनल नेटान प्रचाराक लागलां. काँग्रेसीन कांय अपक्षांक तेंको दिला. दिवचले बीजेपी आनी नरेशाच्या पॅनलाचें पेटलां. म्हापशें पालिकेत बीजेपीचे 15 उमेदवार जिखना जाल्यार उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसान राजीनामो दिवचो म्हूण काँग्रेसीच्या विजय बिकेन चॅलेंज दिल्या. फ्रांसीस डिसोजान चॅलेंज करची की 15 येयना जाल्यार आपूण रिजायन दितलो म्हणून हे जाहीरनाम्यान सांगचे. 15 येयना इतले कॉन्फिडन्स जालें.
ज्या पक्षाचे पॅनलूय ना तांणी उलोवचें न्ही म्हूण फ्रांसिसान काँग्रेसीचेर तोमणो मारलो. पक्षाक 20 उमेदवार धरपाची ताकद ना तेणें वगीर रावपा जाय आनी रिजल्ट पळोवपाचो. जो कोणाकय धरून आपले उमेदवार म्हणटा. नरेश सावळ्याच्या डिचोली बचाव समितीन दिवचले बीजेपी आड उदरगतीचो मुद्दो केला. बीजेपी म्हणटा सावळान ताचे पॅनल जाहीर करून दाखोवचे. आमदारा कावन्सिलाक आव्हान करता की तेणें बी बेगिनात बेगीन आपले 12 उमेदवार जाहीर करचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.